मोगळा भावा भयणीनो, हो काळ खोटें आसा तें सोत म्हूण उलोवपाचें आनी वायट आमी सगळे उंचल्या दर्ज्याचेर आनी सुवातेचेर सांपडलेलें आसा तें आमी पळयता. राजकारभाराचें अभियान चालू आसता तेन्ना एकामेकाचें नांव इवडावप, दुसऱ्यांचेर वायट उलोवन तांकां खाली उडोवप आनी डर्टी ट्रिक्स करून राजकारभारान भ्रश्टाचार हाडप. जितले जो कोण बिजनेसान वो पॉलिटिक्सान वयर सरता तितलोच तेका कमी मान दिता आनी ताचेर आमी पाती येना. आमी हे प्रशासकीय खोटेपणाक खोट उलोवपाची आमकां संवय जाल्या. जायते फावटी वर्तमानपत्रां आनी टीव्ही कमर्शियल्स ती विकत घेतलेली आसात पॉलिटिशियनांनी आनी खोटेपणाचें सोत करून मनशांक नाडटात. जेजू म्हणटा हें जें दांपलोलें आसा तें उक्तें जातलें. काळोखांत जें कितें सांगतात तें तुमी दुसऱ्या दिसा उजवाडाक सांगूंक पडटलें. हो आत्मविश्वास जेजू खंयसून मेळटा तेका आमच्या प्रत्येकांचेर ताचो विश्वास आसा. आमी सोत उलोवंक फुडें सरूंक भिवचें ना म्हूण जेजूक भरवंसो आसा. बावतिजमा वरवीं आमी संवसाराचे उजवाड जाल्या. बावतिजमाच्या दिसा पाद्रीगारान एक ल्हान वात पास्काच्या व्हडली वातेर पेटयली आनी ती आमच्या आवय बापाय कडेन आनी पोदोन मोदन कडेन दिली आनी तांकां सांगलें हो भावार्थाचो उजवाड सतत पेटयात आनी चालू आसूं दी. आनी त्या दिसा क्रिस्ताचो उजवाड आमच्या मोनान आनी काळजान उपजलो. आमी संवसाराचे क्रिस्ताचे उजवाडाची भुरगीं जालीं आनी जेजून आमकां संवसारान धाडल्यान हो आमचो उजवाड फांकोवंक जशी एक दिवो आमी फेटी खाली दवरिनात पूण वयर मेजार लॅम्प स्टँडाचेर दवरतात सगळ्याक उजवाड मेळोंक. ते भाशेन आमी संवसाराक उजवाड जावंक जेजू आपयता आनी घराच्या वयर पाऱ्यार वचून बरी खबर परगटूंक जें कितें आमी आमच्या काळजांनी गुणगुणतल्या तें वयर घरार वचून सुवे माजार लोकांक परगटूंक जेजू आमकां आपयता. आनी हो जेजूचो उजवाड आमकां घोटाय दिता जेजूचे बरें उतर परगटूंक आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी. आनी जंयसर अन्याय आसा, जंयसर खोटेपणां आसा, जंयसर भ्रश्टाचार आसा आनी जंयसर एकामेकाची सूट घेवंक रावता थंय न्याय दिवंक, बोगसणें दिवंक, सत्य उलोवंक, तांचो फुडो करूंक जेजू आमकां बासायता आनी आमच्या बरोबर आसा म्हणून आमकां खात्री दिता. पूण
जशे क्रिस्तान दूख त्रास खुरीस अनुभवूंक पडलो तसोय ताच्या शिसांकूय अनुभवूंक पडटलें म्हणून तो शिडकायता. हें जेरामियासाक घडलें. पयले वाचपान आमी आयकलां. जेरामियास हो प्रवादी ताचे भोंवती सगळो आकांतूच. तो ताचे खाशेल्ले मित्र ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. ताचेच आमी ताची सूट घेवंक सोदताले, कित्याक तो देवाची बरी खबर परगडटालो, देवाचें बरें काम करतालो म्हूण. जेजू म्हणटा भियेनाकात. जो कोण तुमचे कुडीचो जीव घेवंक सोदता ताणें तुमच्या आत्म्याचो जीव घेवंक शकना. देवाक भियात, कित्याक देवान एकाच उतरान तुमचे कुडीचो नाश करूंक शकता, तुमचो आत्म्याचोय नाश करूंक शकता, तुमकां हेमकोणान घालूंक शकता. एका नाण्यान 2 शेरकांक विकतात. ती शेरकां देवाक खबर नासतना भुंयेर पडोनात. ही शेरकां इतली म्हत्वाची देवाक, तर देवाक आमी कितली म्हत्वाची आसची नात. आनी आमी जेजूच्या क्रिस्ताचेर विस्वास दवरूंक जाता. ताणें सांगलां, तुमी संवसाराचे उजवाड आनी हे संवसाराच्या काळोखांतल्यान लोकांक तुमी तुमच्या उजवाडा वरवीं भायर काडात. पातोक एका मनशा वरवीं आयलें आनी एका मनशा वरवीं ते आमकां पातकांतलीं बोक्षिलीं आनी साल्वार केलीं, अशें सांत पावल आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगता. ते पातोक कसलें आदावान केल्लें, देवाक देव जावंक दिवंक ना, आपूण देव जावंक सोदतालो. देवाक कोडसरून आपूण देव, अहमपणा, अहंकार, मिंजाशीपणा, दुसऱ्याच्या बायलांच्या वस्तूची आशा, कुसकेपणा, व्यभिचार, हें सगळें पातोक मनशा मदें आयलें एका मनशा वरवीं. आनी ते जेजू क्रिस्तान आपल्या देवाक तो विस्वाशी रावलो आनी कुर्साचेर मरून सोंसून आमकां ते पातकांतलीं सोडयलीं. आनी सो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आमकां उजवाडाची मनशां करूंक देवान ताका धाडलो. जो खरो उजवाड सगळ्यांक आमच्या जिविताची वाटेक आमकां मार्गदर्शन करता. आनी होच उजवाड आमकां आमच्या मदें आयला बावतिजमा वरवीं, पवित्र आत्म्या वरवीं. तो आमकां शक्ती दिता सगळे वायटाच्या काळोखांतल्यान आमकां निवारूंक आनी दुसऱ्यांकूय साल्वार करूंक. संवसार काळोखांतल्यान देवान उपजोवंक ना. हो काळोख आयला मनशाच्या वरवीं. मनशान तांच्या वायट कर्तुत्वां वरवीं, भ्रश्टाचार, अन्याय, फटकिरे जिवीत, हे सगळे आमकां आमचें जिवीत काळोखान घालता. तर त्याच प्रमाणे समाज काळोखान पडला, त्या समाजाक आमी उजवाडांतूय हाडूंक शकता बऱ्या मनशां वरवीं. आमी तर स्वत उलयले, एकामेकाक बोक्षिले, मुनसुबी दिली, दुसऱ्यांचो छळ करनासतना दुसऱ्यांक बरे भाशेन पागार दिवन तांचे कडेन काम करून घेतलें. शिमेर नासलो मोग दिवन, बोक्षणें दिवन आमी जिवेले जाल्यार उजवाडाची मनशां, उजवाडाचो समाज आमी जातले. मेल्कम मगरीज हो अक्रिस्ती, तो ताचे टीव्हीचा पंगड घेवन एक मादर तेरेजाची डॉक्युमेंटरी करूंक फुडें सरलो.
आनी तांकां ती मदर तेरेसाची सिस्टर जंयसर ते मोरनाच्या तोरणीक पावल्ल्या मनशां बरोबर रस्त्यार पडलेल्या मनशां बरोबर काम करता ते चलचित्र करूंक तांची खुशी आसली. पूण तांच्या कडेन ती हातियारां नासलीं, उजवाडाची ती सगळीं हातियारां जाय आसलीं तेंचे कडेन नासलीं. तरी आसतना ताणें म्हटलें जो नैसर्गीक उजवाड आसा त्या उजवाडान आमी तें फिल्म करुया. सो तांणी त्या सांजच्या वेळार फिल्म केलें आनी मागीर फिल्म तयार जाल्या उपरांत मॅल्कम म्हणटा सगळें तें चलचित्र उजवाडान भरलें दिसलें. आनी कसलो उजवाड तो, त्या सिस्टरांचो मोगाचो उजवाड, त्या मनशां बरोबर, अनाथ मनशां, रस्त्यार पडलेल्या मनशां बरोबर बरीं मनशां काम करतात त्यांचो मोगाचो उजवाड आनी हो मोगाचो उजो त्या फिल्माचेर उजवाड घालून ती एकदम चकचकीत दिसताली. आनी हो मॅल्कम हो क्रिस्ती ताचो भावार्थ वाडटा, कित्याक जो उजवाड त्या चलचित्राक मेळ्ळो तो जावन आसलो मोगाचो उर्बेचो उजवाड. आनी तो उजवाड ताका जे आमच्या सांतांच्या तकलेर दिसता तसलो उजवाड दिसून आयलो. सो मोग जावन आसा एक किर्ण इंद्रधनुशाच्या 7 किरणां मदें. आमच्या जिविताचे किर्ण खंयचे, कसले या जेजूच्या मोगाच्या किरणां पैकी आमचें जिवीत चलयता. जावं आमच्या घराच्या जाग्यांनी, कामाच्या जाग्यांनी आमी एकामेकाक बोगसून मोयपासान एकामेकाक मोग दिवंक फुडें सरता. ती उर्बा आमकां खंयसून मेळटा? जेजू पासून.